Benedict and Nathaniel Nunes, Daigo Fernandez and family, Reagan and Melissa and family, Maria Lucas and family, Valencia and Matthew and family, Lloyd, Linfa, Carvalho and family, Carlos and Filu Montero, John Pereira and family, Hilario Costa and family, Maria Piedad Fernandez and family, Sucuro Rodriguez and family, Jonas and Johan Silveira, Anderson Abranches, Francis and Regan Carvalho and family, Luisa Fernandez and family, Joseph and Alicia and family. तशेंच आमचे फिरगोजीतले लायव्ह स्ट्रिमींग कोत्तल्या पासत हे आख्खे टिमी खातीर आयचे त्रेजनांत आमी मागुया. शुरुआत एक गीत घेऊया. A16 पेज 8. Paul मारून वाटो चलुया, देवा दर्शन घेऊन जेरुसालेम या. Paul मारून वाटो चलुया, देवा दर्शन घेऊन जेरुसालेम या. जेरुसालेमच्या देवा वस्तीचे, ताकाच आमी थंय मेळूंक वचपाचे. जेरुसालेमच्या देवा वस्तीचे, ताकाच आमी थंय मेळूंक वचपाचे. Paul मारून वाटो चलुया, देवा दर्शन घेऊन जेरुसालेम या. Paul मारून वाटो चलुया, देवा दर्शन घेऊन जेरुसालेम या. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. आमच्या सुमिया जेजू ख्रिस्ताची कृपा, बापाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकूर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. प्रितीच्या भयणी भावांनो, सूख आनी दूख, कोश्ट दोग जावन आसात आमच्या जिवितांत. कोश्ट त्रास आमच्यान वाटावूंक जायनात, कारण जिवितांतले असल्या भागां बरोबर वेतात म्हूण आमचो अनुभव आमकां सांगता. जेजूक कोश्ट पडले आनी जेजूच्या कोश्टांनी भाग्यवंत आंतोनीच्या जाचें जिवीत नियाळटाव, ताकाय कोश्टांचें ओजें आपल्या खांदार घेवचें पडलें. ताणें आपले कोश्ट देवाच्या आदारान फुडें व्हेले. जेन्ना आमी कोश्टान त्रासान सांपडटाव, जिवीत जड जाता, आडकोळींक फुडो करूंक आमची शक्ती पावना तेन्ना आमी धीर सोडिना जावंक, पूण सोम्याशी वचूंक, ताचे कडलें शिंकूंक, आमचो भावार्थ तिरावूंक आयचो सेवाधर्म आमकां उस्कायता. आयचो मिसाचो विशय, सांत आंतोनीचे मोजतीन सुमयाच्या पांयाशी वचूया, कोश्टां दोगांनी आमचो भावार्थ तिरावया. ही चिंतना मनान धरून आमचो बार ल्हव करपी, आमकां शांती समाधान दिवपी जेजूच्या पांयाशी वचून आमचें सूख दूख ताका सांगून जिविताक फुडो करूंक आमकां बळ दी म्हूण भावार्थान ह्या मिसान मागुया. काय बरो विशयाच्या सेवाधर्माचो. कोश्टा दोगांतल्यान आमचो भावार्थ जागोवया. पूण जायते फावटी इश्टानो आमचो अणभव होच. जेन्ना कोश्ट येता, पिडा येता, भिरांत येता, जिवितान आमी हालता, जायते फावटी निराशी जाता. असल्या आनी दुसऱ्या पातकांचो उगडास करुया. देवा लागीं आनी एकामेका लागीं बोगसणे मागुया.
हांव पातकी सूर पदवीदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हज्या सगळ्या उच्चारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोर अपराध हे पासून बायगी सुद्दां सांकवार मारयेक सगळ्या देवदूतांनी भोगता आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेश्वरा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थना मागता सूर पदवीदार देव आमची काकलूत करूंक आनी आमची पातकां भोगसूंक आमकां सासणांच्या जिविताक पावूंक Sonia kakutko, Sonia kakutko, Sonia kakutko, Sonia kakutko, Krista kakutko, Krista kakutko, Krista kakutko, Krista kakutko, Sonia kakutko, Sonia kakutko, Sonia kakutko, Sonia kakutko. प्रार्थुया मोगाळ बाबा मोगाळ बापा भाग्योंद पादुवाचे आंतोनीक कोरिया भावार्थाचो हुशार प्रसंगदार आनी इगोर्जे आकांताक आसलोल्यांक तीर आसरो करून दिलोय ताचो पाटलाव करून जेजूचो पाटलाव करूंक आमी शिकूं आनी सगल्या आमच्या गरजांनी ताची मजत आमकां मेळूं आमचे सुमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्रात्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणांच्या सासणांक Amen. बागेवंत पावलून कोरिंतकारांक बरयलेले दुसरे चिटी वेले वाचप भावा भयणीनो विस्वाशी देवाच्यान सांगता आमचें उतर तुमकां बराबर ओय आनी ना अशें जावंक ना कित्याक आमी मुणगे हांवें सिल्वानान आनी तिमोतान देवाच्या पुताक जेजू क्रिस्ताक तुमकां परगटला तो बराबर ओय आनी ना जावंक ना तो सदांच ओय कित्याक देवान केल्या तितल्योय बासावण्यो ताचे सवे ओय जाल्यात आनी त्या पासत ताचे वरवीं देवाचे मोहिमेक आमी आमेन म्हणटा तुमच्या सांगाता क्रिस्ता सवे देव आमकां गोटाय दिता आनी ताणेंच आमकां माकल्यांत आनी ताणेंच आमचेर मोर मारल्या आनी एक इसारो कसो ताणें आमच्या काळजांनी आत्मो घाला देवाचें उतर देवाचे मोडकार आमचो जबाब तुज्या मुखामळाचो परजोळ तुज्या चाकराचेर फांकोय सर्वेस्परा पोतून म्हणया तुज्या मुखामळाचो परजोळ तुज्या चाकरांचेर फांकोय सर्वेस्परा खरेंच विचित्र तुवें घाल्ले कायदे देखून हांव ते मानून घेतां उगडापें जावन तुजें उतर उजवाड घालता आनी साद्या काळजाच्या मनशांक समजणी मेळटा जबाब तुज्या मुखामळाचो परजोळ तुज्या चाकरांचेर फांकोय सर्वेस्परा तुज्या आज्ञांक आशेवन आशेवन खरशेता म्हजें ओड्डें तोंड जाता उक्तें तुज्या नांवांचो मोग कोत्तल्यांक तूं करताय तशें म्हजेर नदर घाल म्हजी काकलूत कोर जबाब तुज्या मोखामळाचो परजोळ तुज्या चाकरांचेर फांकोय सर्वेस्परा तुजे बासावणे प्रमाणे म्हजी पावलां सांबाळ वायटाक म्हजेर जोयत व्हरूंक दिवं नाका तुज्या मुखामळाचो परजोळ तुज्या चाकराचेर फांकोय
आनी तुज्यो आज्ञा म्हाका शिकय. जबाब: तुज्या मुखामळाचो पोरजोळ तुज्या चाकरांचेर फांकोय सर्वेस्परा. उद्गार. Som espora que soy son. Som espora soy son. तुमचो उजवाड मनशा मुखार पोरजळून दी. तुमच्यो बऱ्यो कोन्यो पळोवन स्वर्गार आसत्या तुमच्या बापाक सगळीं वाखाणूक पावूं. Som espora que soy son. Som espora que soy son. सर्वेस्पो तुमचे सोवे तुमचो उजवाड तांचे मुखार पोरजोळटलो. जेजू क्रिस्ताचें शिवर्तमान हे मोगाळ इश्टानो, आयचो सेवा धर्म आमकां किरीत उलो मारता. कित्याक सगल्यांच्या जिवितांत दूख, कोश्ट, प्रश्न, दुयेंसां आसाच. एक घडी येतली सगळें बरे भाशेन आमच्या जिवितांत आसतलें, पूण दुसरी घडी परतून कोश्ट, दुयेंस, तुफानां, वादळ म्हणा हीच आसतली. हो जिविताचो भाग. इश्टानो, संवसारांत सगळ्या जाग्याचेर कोश्ट आसाच, सोडून एकूच जाग्यार. खंयचो जागो तो? मागीर म्हणटली तुमी बोवाड मारतात ती मारतात, ती युट्यूबाचेर पळयतात तीवूय म्हणटली हो कितें दोडायता काय म्हणून. हांवें म्हणलां संवसारांत सगळ्या जाग्याचेर जावं कोश्ट, जावं प्रश्न, जावं दुयेंसां आसाच, सोडून एक जाग्यार. हांवें संवसारान म्हणलां, हांवें चिकाले म्हणलां, पिलार न्हय. संवसारांत सगळ्या जाग्यार इश्टानो कोश्ट, दुयेंसां, प्रश्न, तुफानां आसाच, सोडून एकूच जाग्यार. खंयचो जागो तो? कोण? आयकूंक ना. जेजूच्या पांयाशी बरें. आनीकूय? आनी हाकाच लागून हांव प्रश्न करतां देखून प्रश्न जबाब दिवंक फाटल्यान रावल्यान जायतीं जाणां हांव क्वेश्चन कोत्तलो म्हणून. आतां फाटल्यान सुरू केल्यार बरें दिसता म्हाका. हांवें म्हणलां इश्टानो, ह्या संवसारांत सगळ्या जाग्याचेर दूख आसाच, सोडून एकूच जाग्यार. खंयचो जागो तो? Blessed Sacrament. खंयचो जागो तो? हांव फुडें आयल्यार हे आमच्या भावाक त्रास पडटले, ताचो खेमडा गुंडावंक. कित्याक तुमी म्हाकाय त्रास कोत्तात आनी हे भावाकूय त्रास कोत्तात? तुमी जाणात तो जबाब, आनी हांवूय जाणा तुमी जाणात म्हणून, आनी तुमीय जाणात हांव जाणा तुमी जाणात म्हणून. आनी हाकाच लागून हांव विचारता, ह्या संवसारांत एकूच जागो आसा जंय दूख ना,
कोश्ट ना प्रोश्न ना दुयेंसानांत खंयचो जागो तो शिमितेरींत शिमितेरींत इश्टानो ह्या संवसारांत एकूच जागो जंय दूख ना कोश्ट ना प्रोश्न ना कित्याक तो लोक जमनीच्या पोंदाक आसा आमी जमनीचे वयर आसाव देखून जेरूल आमच्या जिवितांत दूख आसाच कोश्ट आसाच प्रोश्न आसाच दुयेंसां आसात तुका जिवितांत दूख नाका कोश्ट नाका प्रोश्न नाका दोरतोरीच्या पोंदाक वच तेन्ना तुज्या जिवितांत दूख कोश्ट प्रोश्न आसचे नात इश्टानो जिविताचे भाग ते जशे पळय एका शिक्क्याक 2 भाग आसतात जरी भशेन एक दिसाक दीस आनी रात आसता तशेंच जिवितांत सूख आनी दूख आसता सूख आसलोच मनीस वो दूख आसलोच मनीस आमचे मदें ना आमकां दिसत हो मनीस कितलो खुशाल ह्या मनशा लागीं कितले दुडू आसात हो मनीस कितलो गिरेस्त आमकां दिसत पूण ना इश्टानो सगळ्यांच्या जिवितांत दूख आसाच गरजेचें तें देवाचेर बावार्थ धरून बावार्थान आमचे कोश्ट प्रश्न दुयेंसां घेवन फुडें वचूंक इश्टानो कोणें सांगलां तुमकां तुमी 30, 40, 50 वर्सां बरे भलायकेन जियेतलीं आनी 60 वर्सांची पिरायेर मोदतलीं म्हणून कोणें सांगलां तुमकां तुमी येताना एक पत्र घेवन आयिल्ली हांव 40 वर्सां 50 वर्सां 60 वर्सां बरी भलायकेन हांव रावतलो म्हणून आमी एक पत्र घेवन आयिल्ली आमचो पात्रोन भाग्यो नातून कितल्या वर्सांनी मेलो कितें लायता आमचो पात्रोन भाग्योन आतून कितल्या वर्सांनी मेलो 30 आनी 6 वर्सांनी मेलो इश्टानो आमकां जरी तो देवान 40, 50, 60, 70 वर्सां दिल्यांत देवाक दिनवासुया देवाक वाखाणुया देवाक आर्गांव दिवया हांव जायते फावटी म्हज्या सेरमामांत म्हणटा जाणात तुमी इश्टानो जाणात तुमी देवान तुमकां कितल्या देण्यांनी भरलेली आसात जाणात तुमी जायते फावटी जिवितांत जें ना जिवितांत जें उणें आसा जी दुयेंसां आयिल्लीं आसात आमचें दान मोन हें सगळें जें आमचे जिवितांत उणें आसा ताचेर आमी घालतात पूण जे जिवितांत आमचें बरेंपण आसा ताचेर आमी विसरतात जाणात तुमी इश्टानो देवान तुमकां कितल्या देण्यांनी भरलेलीं आसात पयलीं स्वादिरा म्हणटलो आसलो वसात हॉस्पिटलांनी वसात तुमकां गमोन येतले कितलो लोक दुयेंत आसा जरूर आमी दुयेंत आसात हाट दुखता तकली दुखता पांय दुखता पोट दुखता हें जालां तें जालां तरी आसतना आमी आमच्या पांयांचेर उबी आसात हॉस्पिटलाच्या बेड्डाचेर वचून पळयात कितलो लोक दुयेंत आसा हांव म्हजे मावशे भयणी घेवन एका कांय वर्सां फाटीं केएलई हॉस्पिटलांत गेल्लो आनी थंय ऑपरेशन थिएटराच्या कोणशाक एका तरणे वस्तुरेक हांवें पळयलें आपल्या खांक्यांत एक दुदाचें बाळ घेवन हांवें दोतोरा लागीं विचारलें डॉक्टर ही वस्तुरी बाळाक घेवन कितें कोत्ता आनी दोतोरान सांगलें ही वस्तुरी ह्या सुपुल्या बाळाक जालें 1-2 म्हयनो जल्म दिल्यार आनी तें सारकें पेरीग आसा केन्ना मरतलें केन्ना काबार जातलें आमी नकळो आनी हाकाच लागून हे वस्तुरीन ह्या बाळाक घरांनी व्हरूंक ना हांगाच आसा 1-2 म्हयन्याचें बाळ इश्टानो दुयेंसान मरणाक सांपडलेलें आसा जाल्यार तुजी आनी म्हजी बिश्या कितें काय आनी हाकाच लागून म्हणटलो
तुका जाणा जावंक जाय देवान तुका कितल्या देण्यांनी बोललेली आसात वचात हॉस्पिटलांत कितलो लोक दुयेंत आसा जाणा तुमी दुसरी स्वातीर देवान तुमकां कितल्या देण्यांनी बोललेली आसात वसात शिमितिरींत वसात एका दिसाक जेन्ना हांव शिमितिरींत गेल्लो म्हाका उगड आसना म्हयन्याचे मीस वर्साचे मीस ते त्या फोंडाशी पावतूच भिरांत आयली जिवितांत कित्याक त्या फोंडाचेर त्या कुरीस आसलेलो त्या कुर्साचेर नांव आसलेलें जोझफ फेर्नांदीस कोणाचें नांव त्या कुर्साचेर जल्माची तारीख आसलेली 1 मे 1974 कोणाची जल्माची तारीख हॅलो कोणाची जल्माची तारीख म्हजी म्हणजे ज्या दिसाक हांव जल्मल्लो होय पूत जल्मल्लो जे परी म्हज्या आवयन म्हाका जोझफ नांव घातलेलें ताच्या आवयनूय ताका जोझफ नांव घातलेलें आमचे मदीं अंतर कितें होच हांव जमनीचे वयर जाल्यार तो जमनीच्या पोंदाक आसा कित्याक काय आमी जरी तर शिमितेरीन वचून पळयल्यार जायतीं आमची भावा भयणां आमचीहून धाकटीं पिरायेन धाकटीं काबार जावन जमनीच्या पोंदाक आसात आमी जमनीच्या वयर आसात कित्याक काय तिसरी स्वातीर तुमी जाणा जावंक जाय इश्ट न्हू देवान तुमकां कितल्या देण्यांनी बोललेलीं आसात वचात प्रेज जावांत वचात प्रिजनांत वचात आमकां आमच्यान जाय तें करूंक जाता जाय थंय वचूंक जाता प्रिजावांत आसलेल्या लोकांक जाय तें करूंक मेळना आनी समजो नाकात प्रेजावांत आसात ते सगलो लोक सगलो चोर सगलेच दोडदिरे सगलेच किरमिदोर म्हूण ना इश्ट न्हू तातूंत जायतो लोक आसा निरपराधी तांचे अपराध ना जायते फावटी आमी तांचेर फोटी कराणां घालून आमी तांकां भितर उडयलेले आसात आमी बोगलाणां घालून तांकां भितर उडयलेले आसात ते निरपराधी पूण तांच्यान कांयच करूंक जायना आमच्यान आमकां जाय थंय वचूंक जाता इश्टानो सांगूंक सोदता तेंच देवान हो वेळ तुका आनी म्हाका दिल्लो आसा देवाक दिन वासुया देवाक वाखाणुया देवाक आर्गांव दिवया आनी कितल्याय जिवितांत कोश्ट कितल्याय जिवितांत प्रश्न कितल्याय जिवितांत दुयेंसां येवं सायबा हे सगळे फुडो करूंक म्हाका भावार्थान तीर मजबूत कर म्हणून मागुया मोगाळ इश्टानो जेजू कुर्साचेर मरचे आदीं आपल्या बापाक उलो केलो आनी म्हणलें सायबा म्हजी खोशी न्हय पूण तुजी खोशी आनी हेकाच लागून जेजू जैतिवंत जालो आमच्याय कोश्टाचेर आमच्याय आकांताचेर आमच्याय मरणाचेर आमच्याय दुयेंसाचेर सायबा आमकांय जैतिवंत कर म्हणून सांत आंतोनीक फुडें घालून ह्या पवित्र मिसांत आमकां सगल्यांक कृपा आनी बोड मागुया आमी सगळीं उबी रावया आनी आमची कांय मागणी बापाच्या हातान घालतना सायबा तुजी भलायकी तुजी जाणवाय तुजो आशिर्वाद आमकां सगल्यांक दी म्हणून ह्या मागण्यांतल्यान मागुया आमच्या पाप सायबान बिस्मांनी सगल्या यादनिकांनी आनी मोटवशांनी आपले आपोणे कुशलकायेन जियोवन जेजूक परगोडटाना जिवितान येतोले कोश्टांक काळजीदारपणान फुडो करूंक गोटाय दितोल्या सुम्याच्या पांयाशी बसून ताचे कडल्यान शिकूंक तांकां देवाची कृपा आनी पवित्र आत्म्याचें बोड मागुया जेजूच्या नांवान बापा
Emachne Gudam Tuka थकलोल्यांक शक्ती आनी बोड नासलोल्यांक गोटाय दितोल्या देवाच्या आदारान आनी स्फृतेन आमच्या देशाचो आनी गांवचो राजकारबार चलयतल्यांनी कोश्टवलोल्या आनी दुखवलोल्या पोरजेचे कोश्ट भोगतात तांकां देवाचो आदार मागुया. Jesucha Nawan Bapa Emachne Gudam Tuka सर्वेस्पराचेर विस्वास दवरतात तितल्यांकूय नव्यान बोड मेळटा म्हूण मांडून घेवन वेगवेगळ्या कारणांक लागून कोस्ट डॉग भोगतल्यांनी जेजूचें आमंत्रण स्विकारून धिरान आनी विस्वासान तांच्या पांयांशी वचून देवाचेर आपलो बावार तिरावून कोश्टांक फुडो करूंक तांकां देवाचो आदार मागुया. Jesucha Nawan Bapa Emachne Gudam Tuka जिवितांत कोस त्रास येतात तेन्ना एकामेकाक आदार दिवन आमचे संवसारांतली यात्रा चलोवन चालू दवरूंक तशेंच उनिताक लागून कोश्टवतल्यांक सवें हुस्को दवरून तांचे कोश्ट लोवू करून आमकां उदार काळीज दी म्हूण देवा लागीं मागुया. Jesucha Nawan Bapa Emachne Gudam Tuka आयच्या दिसा त्रेजन करूंक इंतेसांव दिलेल्या पासत मागूंक लायलोल्या पासत तशेंच मिसाची मांडावळ कोत्तल्या पासत सांत आंतोनीचे मजतीन कुडी ओतम्यांची भलायकी फावो जाल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. Jesucha Nawan Bapa Emachne Gudam Tuka सुर्गींच्या मोगाळ बापा आमच्या भयणीन केल्ले मागणे मानून घे आनी आमकां सगल्यांक तुज्या कुरपेन बोर क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. बेटोन एक गीत घेऊया. C30 पेज 41. C30. Tu sosai ba Amchi kausa tu kasai Kushi bupunita tuka Amchi kasa upata Tucha moga areta Amchi kasa upata Tucha मोच्या बाबा भयणांनो मोजें तुमचें बलिदान मोजें तुमचें क्रिस्ती जिवीत सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाकाने मरणे आमच्या नाके बोर शुभेच्छा देवाक सर्वेस्पोर मानून घेऊ. बापा तुजी भोक्ती करून आमी तुका वोंपतांव त्या बलिदानाचेर तुजी दयाल दिश्ट घाल. हे भेटोवनीन तुका मानो आनी तिचे वरवीं आमचो प्रिती मोग वाडो हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांत वाटाव. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोरपदवेदारांनी सासनांच्या देवा सोर्वकाळ्यांनी सोरते आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्याच फायद्याचो मोगान आमी ताचें मरण समोर उमथाव जिविया भावार्थान ताचें पुनर्जिवंतपण पुरगोडटाव
तीर बोरवाशान ताचे मोहिमेंत एण्याक ओंतरेकतां देखून आतां देवदूतांनी भोगतां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. संसार बोला तुझ्या वैभवात उसर्गी तुका सोय सोय सर्वेश्वराचे नावी येता ताका सोय उसर्गी तुका सोय सोय. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणांची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खोशयेन कोश्ट मरण सुसूंक वयच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मोडलें. हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वासलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी मोडलें. तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियात, ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणी कोराचें हें रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशा पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. Bawarataco gut purgutuja. Jezu mego, Jezu żywot zada, Jezu nowianie tolo. Jezu mego, Jezu żywot zada, Jezu nowianie tolo. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सुरवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या मा समेस्तांक पवित्रात्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तारलोली तुज्या पवित्र सभेचो उगडास कर आनी लियावचो दाविया आमच्या बागेवन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा, सिमियांव आमच्या दारी गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरो वसो धरून बेल्यांत ते सगळे आमच्या भाव भयणीची काकलत कर. तांकांचे इश्टगतीन मेलेल्या समेस्तांक तुजे पडसरीत मुखामोळ पडूंक फावो कर. आमा समेस्तांची ह्या वेदी भोंवतणी एकठांय जावन ह्या पवित्र मिसान भाग घेतल्यांची, आमच्या घरांनी आमची जाणटी आसात, आमची दुयेंत आसात, जायत्या जाणांनी तांचे पासत मागूंक लायलेलें आसा. आयची मिसाची मांडावळ मिस भेटयतल्या निकोल, कार्तिक, बेनेडिक्ट आनी नातालिया न्यून्यूस, डायगो फेर्नांदीस, रेगन आनी मेलिसिया, मारिया लुकस, वेलेन्सिया मॅथ्यू, लॉयड, लिन्फा कार्वालो, Carlos Ani Filu Montero, John Pereira, Hilario Costa, Maria Piedad Socorro Rodrigues, Jonas Ani Jona, Anderson Abranches, Francis Cani Regan Carvalho, Luisa Fernandez, Joseph Ani Alicia, तांचे कुटुंबाचेर तांचे वावरदंडाचेर आशिर्वाद घाल सायबा. हाची मिसाची मांडावळ चलयतल्या समुदायाचेरूय आशिर्वाद घाल सायबा. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवा मायेचे सांगातीन तिचो पोती बायगिवन सुसे
बाई घेवन धर्म दिता आनी स्वरूपकाणी तुका मानवल्यांत ते सगल्या भक्तां बरोबर ससनाचे सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाताक तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं, त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्याच जेजू ताई पवित्रोत्म्याचे एकपणान पदवेदार बापा, सर्वंदन आनी वैव तुका ससनाच्या ससनांक. आमेन. जी भलायकी देवान आमकां दिल्ली आसा, जशी आमी आसां इश्टानो तशीच आमचे हात जोडुया आनी कितें भाशेन देवाक दिन वाचुया आनी दिन वाचणीच्या मनान हें मागणें आमी देवाक उबारुया. आमचे बापा सुर्गेंच्या तुजें नांव पवित्र जावं, रायस आमकां येवूं, कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दीस बरो गिराय जायज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बगूस आनी आमकां ताणेन पडूं दिवं नाका, वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरो वाशानोत रेखता. तर आमकां जेवदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सुमिया जेजू क्रिस्ता तुवेंच्या धर्मदुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे पोरमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनांक. सुमियाची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान जेजूची शांती वांटुया. देवाचे श्री संसाराचे पाप कटिले आमची काकूत कोर. देवाचे श्री संसाराचे पाप कटिले आमची काकूत कोर. देवाचे श्री संसाराचे पाप कटिले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. ह्या शेळीच्या जेवणाका पयल्यान ती सगली आमी सुभागी. सोमिया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, म्हाका भलायकी मेळटली. गीत घेऊया. D29 पेज 62. D29. आत्मिक कुमयाव खातीर मागणे. मोगाळा जेजू, तूं भोव पवित्र संस्कारांत हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानता. सगळ्या वस्तूंत हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन आशेता. हे घडये तुका हांव संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजू हांव तुका वेंगयता आनी आख्खीच तुका एकवडटा. तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन. Moja nama etai sahya, doga teka sana mote, kore saka tuya pasa, tuje nau keta, tuka wakata, kasatan sokri, tuka wondita, amchi mote, rau chisu. Moja nama etai sahya, doga teka sana mote, kore santa tuya wasa. Moja nama etai sahya, doga teka sana mote, kore santa tuya wasa. Tu so sumaku, tu so muguku, sutu sang sukri, tu kawakan cham.
म्हज्या नांवान एकठांय जाल्या दोगां तिगां जाणां मोदें कोरें सांगता तुया वासा म्हज्या नांवान एकठांय जाल्या दोगां तिगां जाणां मोदें कोरें सांगता तुया वासा तुझे कुशीवून तुझे रोग पिवून तुझे जीवन व्हरून आमी एक जाता आमचे मोदें राव जेजू म्हज्या नांवान एकठांय जाल्या दोगां तिगां जाणां मोदें कोरें सांगता तुया वासा म्हज्या नांवान एकठांय जाल्या दोगां तिगां जाणां मोदें कोरें सांगता तुया वासा दिसान दिसांनी आमची वाट चलता संतोश खोश भोगता तुजे सांगाती आमचे मोदें राव जेजू म्हज्या नांवान एकठांय जाल्या दोगां तिगां जाणां मोदें कोरें सांगता तुया वासा म्हज्या नांवान एकठांय जाल्या दोगां तिगां जाणां मोदें कोरें सांगता तुया वासा. D25, page 61. D25. क्रिस्ताच्या आत्म्याक म्हाका पवित्र कर क्रिस्ताची कुडी म्हजें धारण कर क्रिस्ताच्या रक्ताक म्हाका दादोस कर नाणय म्हाका उदकांत पडवडाच्या पवित्र कोश्टानो म्हाका गोड करात तूं बरव्या जेजू चितान म्हाका आयक तुज्या गायांनी तूं म्हाका लिपय वेगळो हांव सोडूंक कधीच दिवं नाका वायट दुस्मानांतलो तूं म्हाका वाटाय मरणाच्या वेळार तूं म्हाका आपय तुजे सोशी योग तूं म्हाका फरमाय भक्ता सांगाती तुका वखाणशाक आमेन. प्रार्थुया मोगाळ बापा तुवें आमकां वाडलाय तें जेवण खाण आमची पिडीक ओगोत ताचे वरवीं सर्व पातकांतली आमकां सोडय आनी तुजे खोशये प्रमाणे चलूंक आमकां घोटाय दी हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं आनी सोर पुदवेदा देव बाप आनी पूत आनी पवित्रोत्मो तुमचेर तुमच्या कुटुंबाचेर तुमच्या वावर दोंद्याचेर आशिर्वाद घालूं आमेन. वचून येयात तुफानांत आकांताचे वेळार दुयेंसाच्या वेळार देवाचेरूच भावार्थ धरूंक तुमकां धाडटा देवाचें उपकार. नोवेनांच्या आनी पुर्बेक आमकां डोनेशना वरवीं आदार दिल्लो आसा. जुलियाना फेर्नांदीस ₹500, एलेक्स आनी पिएदाद पेरेरा ₹3000 आनी एक बरो देखणार ₹10,000. बाय घेवन अंतोनीच्या नांवान तांकां काळ सांतान दी बरें करूं म्हणटा. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं सुमयाचे नांवी आदार आमचो आदार ताणें स्वर्ग आनी संवसार रचला. हे सुमया जेजू क्रिस्ता सांत आंतोनीक सोर पिडेस्तांक आनी निर्गोत्यांक सांबाळ करूंक
आनी भलायकी लाबूंक प्रार्थना करूंक आमकां तुवें दिलोय. ताचे मजतीन कुडीचे आत्म्याचे आनी मोतीचे पिडींत कश्टावतल्यांचे तुज्या चाकरा चाकोरणीचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल. आनी तुवें रोचल्यांत त्या आत्म्यांची ऊब दिवन जिवीतभर तांकां पिकोवणी दी. अशें आमी आमच्या कोश्टांत नितळ जावन बेगीनूच तुजे दयेन भलायकी दवरच्याक पावूंक क्रिस्ता आमच्या सोमिया वरवीं. सोमी जेजू क्रिस्त तुमचे सोमी आसूं, तुमकां राखूंक, तुमचे भितर आसूं, तुमकां सांबाळूंक, तुमचे मुखार आसूं, तुमकां वाट दाखोवंक, तुमचे फाटल्यान आसूं, तुमची जोतोन करूंक, तुमचे वयर आसूं, तुमकां आशिर्वाद दिवंक. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्यांचे नांवीं. सर्वेस्पो तुमचे सोवी आसूं आनी सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर, तुमच्या कुटुंबाचेर, तुमच्या वावर दोंद्याचेर आशिर्वाद घालूं. Santa Tony Boha Ficacicu Richa Ducha Okla Gelta Molok Chisu Rasa Ducha Ronta